गोय सरकार येता त्या 23 जुलै 2023 राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची फाउंडेशन पातळी चालीक लायतले। फाउंडेशन पातळी ह्या धोरणांची पहिली पातळी जी फकत 3 वर्सां पिरायेच्या पूर्व प्राथमिक शाळेंत शिकपी भुरग्यां खातीर चालीक लायतले आणि ताचो आढावो घेवन ह्या धोरणांची 25 मे 2025 मेरेन पुराय अंमलबजावणी करतले। शिक्षण खात्याचो सचिव प्रसाद दौलेकरान सांगले। या फाउंडेशन पातळीचे खाशेलेपण म्हळ्यार भुरग्यां खातीर आता पुस्तकां नासची ना, वेगळ्या पद्धतीन भुरग्यांक शिकोवन तांचो शारिरीक आणि मानसिक विकास करतले। हे धोरण चालीक लावपा खातीर शिक्षण संचालनालय 3000 शाळेंतल्या शिक्षकांक प्रशिक्षण दितले। तशेंच राष्ट्रीय शिक्षण धोरणा अंतर्गत प्राथमिक शाळेक आता नोंदणी करप सक्तीचे आसतले। शाळेची साधन सुविधा आणि शिक्षकांक दिल्ले प्रशिक्षण मतीत घेवन तांची नोंदणी जातली। लोलयेकारान अशी माहिती दिल्या। जे कितें प्री प्रायमरी जेका आमी एज्युकेशन म्हणटाले आज पर्यंत, प्री प्रायमरी स्कुलिंग किंवा प्री प्रायमरी एज्युकेशन, त्या खातीर खंयच्या एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचे एप्रुवल लागनाशिल्ले। फक्त ते रजिस्ट्रेशन केलें की सोंपतालो विशय, पूण एप्रुवल लागनाशिल्लें। आतां NEPच्या अंडर हे एप्रुवल कंपल्सरी आसा। त्या खातीर आमी एज्युकेशन डिपार्टमेंटान सर्क्युलर इश्यू करून सगळ्यांक एप्रुवला खातीर एप्लाय करपाक लायला। आयचे तारखेक हांव सगळ्या संस्थांक ही विनवणी करता की तांणी एप्रुवला खातीर एप्लाय करचें, कारण ह्या मुखार एप्रुवल हे मॅन्डेटरी आसतलें। एप्रुवल हे फाउंडेशनल कोर्स शिकोवपाक न्ही, नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीचे आनी नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी भायले आतां तशें आशिना। नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीच इम्प्लिमेंट जातली, पूण त्या बरोबर मात वो इम्प्लिमेंट जातना थोडो भोव टायम लागू येता, म्हणून आमी आतांच सगळ्यांनी एप्रुवल घेवपाक एप्लाय करचें पडटलें। हे एप्रुवल गव्हर्मेंट जेन्ना एज्युकेशन डिपार्टमेंट एप्रुवल केन्ना दितलें, 2-3 गजाली पळोवन दितलें। एक म्हणटा ते तुमचे कडेन त्या लेवलीचें इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा काय ना हें पळयतले, ट्रेन टिचर आसा काय ना ते पळयतले, आनी तुमची त्या संस्थेची हे शिकोवपाची कॅपॅसिटी आसा काय ना ते पळयतले। ह्यो सगळ्यो गजाली पळोवन एज्युकेशन डिपार्टमेंट एप्रुवल दितले। हाजो अर्थ असो की आमी आतां एप्रुवल दिवपाक आतां ऑलरेडी पोर्टल ओपन केल्लो आसा एप्लाय करपा खातीर। 15 तारीख लास्ट तारीख आसा, पूण अजुनूय जाचो रिस्पॉन्स पळयलो जायत जाल्यार आमकां ती वाडोवची पडटली। हाजो अर्थ असो न्ही की ह्या जुलया सावन एप्रुवला ज्यो नाशिल्ल्यो त्यो आमी बंद करतले, कारण ही खंयची नवी पॉलिसी जेन्ना आमी इम्प्लिमेंट करतात तेन्ना थोडे भोव अडचणी येतात आनी हे नवीन आशिल्ल्यान सगळ्यांकच कळटलें अशें ना। म्हणून आमी एप्रुवल अजुनूय मुखार सुद्दां जेंका कोणाक एप्लाय करपाक जाय तांकां एप्लाय करूं येतले, आनी हो सगळो प्रोसेस जो आसा तो आमी ह्या वर्सभरांत पूर्ण करपाचो प्रयत्न करतले। पूण 31 मे 2025 नंतर 21 मे 2025 नंतर गोंयांत खंयचीच अनएप्रूव्ड फाउंडेशनल लेवल शिकोवपी संस्था आसची ना।